आयक रे पाड पडलेल्या सरकारा हे हुंय ते जाणान तुमी हे बोडक्या वडाशीन आनी हे सगळे लेबर आहा हांगा पुलीस आयका पंचायत आयका आनी सरकार आयका हांगासर मर्डर जावच्या आदीं मरे उपकार करून तुमकां कितें तरी करचें पडटलें। फाटीं एकलो भुरगो येयलो आनी 4-5 दाणे घालून पार्टी बरोबर घाल्ल्यो तेंच्यो कित्याक 1200 ही जाय ही चालले की ना तेंकां काम क्या है सांगले ऑपरेशन करने का है म्हणले डॉक्टर होगा तुम आख्खो दिसभर पान हाता दे पान हुंचरले मेळटा काय खबर ना 10 फावटी मुतोंग वयतात आनी 1200 रुपया सोदतात। आता सरकाराक विचारूंक सोदता हांव तुमी कितें करपाचें केलां हेंची सगळीं वोटींग कार्डां केल्यार दुकरां न्हू। लास्ट टायम आय हॅड प्रपोज टू कलांगूट पंचायत लास्ट पंचायत हेंकां म्हणलें लायनीन दवर गोरवांकूय लायनीन दवर पण लेबर तो लेबर येयलो कोण 5 लेबर म्हणले काम क्या है आनी म्हणप ना 5 लेबर बोल्ले तुमकां म्हणलें आमी 20-20 रुपया दिता पंचायतीचो मनीस बसय आनी त्या 20-20 रुपयांनी हे कोणागेर आहा ते पळोवया कोणें डबल मर्डर करून यूपीचो हांगा येयला जाल्यार ते म्हणलें तुमकां कळटलें पुलीस व्हेरिफिकेशन करा आनी कोणागेर रावता ते पळोवया। आतां तुमी कांयच करूंक ना येयले नांवां बावां गेल्लीं कांयच करूंक ना आनी मागीर 3 म्हयन्यांनी खोबराड्या एकल्या चेड्याच्या घराचेर 5 इलेक्शन कार्डां मेवलीं आयका रे दुकरानो दुकर म्हणचे पडले तुमकां सगळे सरकारान आहा पळय ते There is many places like this all over Goa where the labor is holding people to ransom. काम करूंक सोदिना ते जाय ते रेटी सोदता। आता फाल्यां परवां कोणाची तर मर्डर जाली न्हू हांगा तुमी रडो नाकात कितें रे तो भुरगो कोण पळय येयलो दाणो घेवन बाबा तुका तर कोण भितर उडयत बेल म्हाजी तुका हे हिस्पा भायर गेलेले आहा हे पंचायतींनी आमचे पळोवपाचें each and every village panchayat wherever these people are standing backed by the sarkar there will be a particular rate fixed and end of the story. You cannot allow these guys to blackmail us. You don't even know who they are. If they are scamsters, murderers or whatever. आता हे आयकॉन बसनाकात उठात आणि सिस्टम हांगा घालात बिफोर देर इज अ मर्डर। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।